नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. नव्या वर्सा मुख्यमंत्री परिकार मंत्रालयान दोतोर मेडिकल स्टाफासयत दाखल 5-1 महिन्या उपरांत मंत्रालयान पावल. धावत्या बसकांचो सीएमओचेर ऑडिओ नासतना व्हिडिओ रिलीज. परिकाराक बीजेपीन फोर्सान हाडला मंत्रालयान. ताका सारकी सय मारूंक जमना तो मिडियाक मेळना. विरोधकांकूय तोंड दाखयना. परिकारान रेस्ट घेवचो काँग्रेसीचो सल्लो. मगो म्हणटा परिकाराकूच चलोव. पोर्तुगालाची सिवेज शिकपाक वीज मंत्र्या बरोबर काँग्रेसवाल्यांकूय पोर्तुगाल ट्रीप. उत्तरेंतल्यो सगळ्यो पायपलायनी बदलपाचो सुदिनाचो प्लान. एनटीपीसी गोंयान चलयतली 100 इलेक्ट्रीक बसी. मोगो करता पोट वेंचणुकेची तयारी. अध्यक्ष आदलो आमदार दीपकाचे शिरोड्या रावपाचे शिनाल. बाकीच्या मतदारसंघांनी मोगोची पाळा घट करूंक दीपकाच्यो गाठी भेटी. आणि रणजी मॅचीन टीम राजस्थाना आड. गोंयची वायट परिस्थिती. कॅप्टन सगूण कामतीचो शेकडो चुकलो. नव्या वर्सा मुख्यमंत्री परिकर मंत्रालयान नाका तोंडान ट्यूब आणि मेडिकल स्टाफाक घेऊन दाखल. गाडयेंतल्यान देंवतनाच बीजेपी वाल्यांच्यो घोषणा. बरोबर सभापती मंत्री आमदार. 5-1 महिन्या उपरांत परिकारान मंत्रालयान पावल दवरले. फाटी एकदा मांडवी पुलार इन्स्पेक्शनाक म्हणून गेल्लो. मंत्रालयान ताणे मंत्री अधिकाऱ्यांच्यो बसका घेतिल्ल्या भशेन केल्यो आणि सीएमओन तो ऑडिओ नासतना व्हिडिओ रिलीज केलो. नव्या वर्षाची नवी उर्बा घेऊन सीएम पहिल्या दिसा मंत्रालयात हाजीर. नव्या वर्सा सावनूच ताचे निष्क्रियतेचेर विरोधकांची तोंडां बंद करूंक म्हूण एक्शन. दुयेंत सीएम नाका तोंडात ट्यूब घेऊनच दोतोरांसयत मंत्रालयात दाखल जालो. सभापती आमदार मंत्र्यांचो ताका येवकार. अधिकारी बीजेपीचे पदाधिकारी मंत्री आमदार नगरसेवका कडेन परिकाराच्यो धांवत्यो बसका जाल्यो. बसका उपरांत परिकार मिडिया कडेनूय उलयलो. सीएमाची मंत्रालय विजीट आनी भलायकेचेर माविनाची ही जाप. जेन्ना इतली थोडे लोक अफवा घालता की सरकारूच चलना, बाब मनोहर पर्रीकर सारको जालो काबार, हांकां हो जबाब जावन आसा. आनी जबाब नव्या वर्साक की सरकार सारको चलता, शासन सारकें चलता. मायनिंगाचेर दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरपाचो विशयूय खंय चर्चेक आयलो. आतां आमी सगळे इश्यू तेणें डिस्कस केले आमचे सगळ्यां कडेन. एक मेन म्हणल्यार मायनिंग कशें चालू करपाचें, कशें ते सेंटरा कडेन उलयन प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री कडेन उलयन कितें कितें करपाचें आसा. 2 वरां सुमार डिस्कशन. तो 10 सुमार पावलो. तो मागीर प्रेसा मेळपा म्हणून गेलो. तुमकां मेळ्ळो आसतलो. डेलिगेशनाक घेता तो म्हणजे ते टू वर्क आउट द इंट्रिकेसीज. सो एक मिनिस्टरियल डेलिगेशन आनी एक टीम वयतली टू मीट पीएम. या हुएवर दॅट वी वील नीड टू मीट अशें तेणें सांगलां. सोल्युशन हांव जाणा पूण हांव प्रेसा सांगपाक सोदना. आमकां सांगनाका म्हूण सांगलां. सोल्युशन जालें काय जालें न्हू. सरकार चलता तशें चलुनी. परिकारान बरे भशेन सरकार चलोवचें म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. चलता तशें चलुनी. कितें तो आयलो तो काम करता जाल्यार बरी गजाल आसा. कितें आनी तेणी बरें करूनचें सरकार तेणी फुडें व्हरचें चलोवचें. मुख्यमंत्र्याच्या धावत्या बसकांचे एक क्लिप सीएमओन चर्चेचो ऑडिओ नासतना म्युझिकाचेर रिलीज केले. ताका लागून चर्चा नेमकी कितें जाली ती कळना. मात 5-1 महिन्यांनी सीएम चलता भोंवतना नव्या वर्सा मिडिया मुखार आयलो इतले खरे. नव्या वर्साचे निमित्त साधून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सुमार 5 महिन्यांनी पहिलेच फावट मिनिस्टर ब्लॉकात आयले. ताणें कांय मंत्र्यां मिटिंगो घेतली. कांय कार्यकर्ते म्युनिसिपालिटी आनी सीसीपीचे कावन्सिलर हांकां ते एकदांच मेळ्ळे. मंत्र्यां कडेन मिटींग जाल्या तितूंतल्यान कळटा की मायनिंगाचेर एमेंडमेंट सोडून कितें तरी वेगळो उपाय काडपाचें थारलां आनी त्या खातीर एक डेलिगेशन दिल्ली वतलें. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे आनी चेतन गवसा वांगडा हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. काँग्रेसीक चल्ला ते मान्य ना. दुयेंत मुख्यमंत्र्याक बीजेपीन फोर्सान मंत्रालयान हाडलो. ताका इन्फेक्शनाची रिस्क आसा म्हूण काँग्रेस परिकराची काकूट करता. मुख्यमंत्री खंय सारकी सय मारूंक शकना. मिडियाक मेळना आनी विरोधकांकूय तोंड दाखयना. आरोग्य सारकें नाशिल्ल्यान ताणें रेस्ट घेवचो जितेंद्र देशप्रभूचो सल्लो. मगो म्हणटा परिकार चलयता जाल्यार ताकाच चलोव. तर माननीय मुख्यमंत्र्यान प्रेसाकय मेळना,
आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांकय मेळपाक तयार ना. मग आयची ही विजीट जी जाली सेक्रेटेरियटात जे सचिवालयात, ही भारतीय जनता पक्षाच्या इच्छेनुसार झाली की मनोहर पर्रीकारा ह्याच्या इच्छेनुसार झाली. आज ताका जबरदस्तीन चलोवपाक लायलो. ते चलपाक लावन कितलो वेळ तो रावलो आणि कितल्यो फायली सही केल्यो कारण त्याचे हात चलनात. जर ती मनोहर पर्रीकाराच्या इच्छेनुसार झाली असत जाल्यार मनोहर पर्रीकार एक शेवटचो म्हाका दिसता पळोवन घेवपाचो यत्न करता की आपण खंय खंय काम केलां खंय करुना. आणि तेचे खातीर जर भारतीय जनता पक्ष तांकां हात दिवन फुडें व्हरूंक सोदता जाल्यार ती काकोत येवप साहजिकच आसा. कारण नाकांसून पोटा पर्यंत जी वादी आसा ती वादी घेवन फिरप हे मेडिकली इतले डेंजरस आसा की तातूंतल्यान खंयच्या जागेर जे इन्फेक्शन आसा ते इन्फेक्शन तत्काळ जावन अघटीत जावं शकता. आणि हे एक्झिबिशनिझम हे मनोहर पर्रीकाराच्या लायफाचेर बेततले असो भंय आमकां आसा. तेन्ना ती काळजी घेवपाची गरज भारतीय जनता पक्षा कडेन ना अशें आमकां दिसता. मनोहर पर्रीकारान एक आराम करपाचो निर्णय घेवपाची गरज आसा. आता गोयचो वीज मंत्री आणि बरोबर काँग्रेसवाले पोर्तुगाल ट्रिपीचेर चल्ले. थंयचे सिवेजीचो अभ्यास करूंक वतात म्हणून सुदीन सांगता. उत्तर गोयच्यो सगळ्यो GI आनी PVC लायनी बदलपाचो सुदीनाचो प्लान. कुट्टाळे डायव्हर्जनाचे राजकारण करतल्यांचेर तोमणो मायनिंग कॉरिडॉर उबारून ताका नॅशनल हायवे स्टेटस दितले म्हणून सुदीन सांगता. NTPC खंय गोंयान 100 इलेक्ट्रीक बसी चलयतली. गोंयान आनी 100 इलेक्ट्रीक बशी येतल्यो म्हूण तो उलयला. तशेंच GPS ऑटोमेटेड व्हेकल्स ह्या विशयांचेरूय सुदीन मिडिया कडेन उलयलो. We are planning almost north सायडीन ज्यो जुन्यो PVC पायपलायन्स आसा आनी AC पायपलायन आसा त्यो पूर्णपणे चेंज करून सामकें 100% आमी नॉर्थ सायडीक चेंज करपाचें थारयलां. सर जो आसा निलेश काब्राल ताजे अंडर एक फूल टीम हांव पोर्तुगालाक धाडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. तातूंत काँग्रेसचे थोडे मनीस आसतले. हें शिश्टमंडळ धाडटले. त्या शिवाय मागीर जशें आमचें काम पोर्तुगाला बरोबर चालू जातलें तेन्ना बाकीची शिश्टमंडळां थोडी थोडी आमी धाडटले. तेंय आमी ठरयलां. 2019 वर्स ह्या वर्सा मिटर आसतले, स्पीड गव्हर्नर आसतलो, GPS सिस्टीम कंपल्सरी केले आमी, ऑटोमेटेड ड्रायव्हिंग सिस्टीम आनी लायसन्स हें करपाचें ठरयल्लें आसा. तशीच व्हेकल टेस्टिंग जी आसा ती ऑटोमेटेड करपाची ठरयल्ली आसा. आनी हे सगळो प्रोजेक्ट फुडें 99,000 स्क्वेअर मिटर जो जागो हांवें एक्वायर केला फोंडा बस स्टँडात एकूण जाग्यांत ह्यो सगळे प्रोजेक्ट येतलो. NTPC कडेन एग्रीमेंट करपाचो आनी त्या खातीर तांचे कडेन एग्रीमेंट करपाचो आनी 100 बशी घेवपाच्यो. 200 चार्जिंग स्टेशनां तांचे कडच्यान घेवची. पूण तांकां कंडिशन घातलां आमी. आमचे सगळे बस स्टँडार चार्जिंग आसतले, त्या शिवाय पंपार चार्जिंग स्टेशन आसतलीं. आनी तांकां कंडिशन कितें घातलां आमी NTPC की तुमकां आमी सगळें दिता प्रोवायडेड तुमी रिक्षा खातीर चार्जिंग स्टेशन तयार करपाचें, गाडये खातीर बारकेल्यो गाडयो ज्यो आसा 2 व्हिलर आनी 2 व्हिलर. मायनिंगाचेर खंय ताणें प्रधानमंत्री मोदीक पत्र बरयलां. मोदीची अपॉइंटमेंट मागल्या. 15 दिसां भितर जाप येतली म्हूण सुदीन सांगता. मायनिंगाचो हांवें एश्युरन्स दिलो त्या प्रमाणे आय हॅव ऑलरेडी रिटर्न अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर की नेक्स्ट 15 दिसांक आमकां अपॉइंटमेंट दी. आनी इतलेंच न्हय, जर आमकां जे लॉस जाला 3,500 कोटी एट वन टायम म्हणून आमकां हेल्प करता. राज्यसभेत गोयच्या मायनिंगाचो प्रश्न आयलो. MMDR कायद्यात दुरुस्ती करची म्हूण गोंय सरकारान केंद्रीय खण मंत्रालयाक प्रस्ताव धाडला म्हूण केंद्रीय मायनिंग मंत्री नरेंद्र सिंग तोमरान खासदार संजय सिंगाच्या प्रश्नाक जाप दितना सांगले. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. बीजेपीन 14 पूल बांधले. काँग्रेसीच्यान एकूय जमलो ना. मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाच्या लायटीचो कॉन्ट्रॅक्ट L&Tक दिला. ताचे कडेन GSIDCचो कसलोच संबंध ना.
पूल अर्धवट असताना उक्तो जावचो ना. 3 दिसान टेस्टिंग 12 तारखे उपरांतूच उक्तावणाचे शेड्यूल जाहीर जातले म्हणून बीजेपी आणि GSID सांगता. प्रधानमंत्र्याक हाडून पुलाचे अर्धवट उद्घाटन करूंक सोदतात म्हणून काँग्रेसीन इशू केल्लो. गिरीश बाबाक हांव मुद्दम याद करून दिता. म्हाका दिसता लुईस बर्गर बी सगळे नांवां विसरलो आसतलो. अटाला, फार्म हावस ही सगळी नांवां विसरलो आसतलो. ताज्याच वांगड्यांनी एक स्वप्नांतलो सीलिंक म्हणून पुलाक लागून 10 कोटी कन्सल्टंटाक दिवनूय सोडिल्ले. ताचो फावंडेशन स्टोनूय ना आनी ब्रिजाचो पत्तोय ना. 10 कोटी आमच्या सरकाराचे आनी गोंयच्या लोकांचे गेले. आमी सगळे प्रोसिजर फॉलो करून सगळें करता. आनी तुमच्या म्हायती खातीर हे लायटीचे कॉन्ट्रॅक्ट इज इन द स्कोप ऑफ L&T आनी L&T कोणाक दिता हे एप्रूव्ड लिस्ट करूनच ते दिता. आनी डेफिनेटली मांडवी ब्रिजाचें उक्तावण हे कंप्लीट जातकीर जातलेच आनी आमी कंप्लिशनाची तारीख ठरयता. आमी हे सगळे रेडी करतले 10-12 तारीख पर्यंत. सबंद प्रोसिजर करून सगळो कंप्लीट करून हो ब्रिज उक्तावणाक वतलो. कॉस्ट आतां ताचो 483 जाला. 403चो 483 जाला. तातूंत पणजे आर्म जो आमी मागीर घाला म्हणजे एक आमी मागीर आफ्टर थॉट आशिल्लो की मेर्शे सर्कल जर काडून उडयतलो जाल्यार फोंडेच्यान ताका वयल्यान फोंडेच्यान म्हापशा वता आनी पणजे वता ट्रॅफिक मेर्शे सर्कल क्रॉस न करून दिवप आनी ताका वयल्यान काडून एक पणजे आर्म दिवप हे मागीर एक आशिल्लें. सो तो एक एड जाला. आनी ऑफकोर्स आमचे NGTक लागून जो पळय 1.5 वर्साचो डिले जालो ताका लागून आमकां तांकां आयडल चार्जीस बी दिवचे पडटा. सो टोटल कॉस्ट एज ऑफ नाव इज 483. इनफॅक्ट हातून सेंट्रल कॉम्पोनंट वी हॅव गॉट अराउंड 509 crores टोटल. म्हणजे तांचो एस्टिमेशन इन्क्लुडींग तांचे लायटींग फॉर द ओल्ड ब्रिजीस ऑल्सो. ओल्ड ब्रिजाचे रिवॅम्पिंग हेंय तातूंत आसा. आनी ते सेंट्रल गव्हर्मेंट 50% आमकां रिइम्बर्स करता. वेंचणूक आचारसंहिता लागचे पयलीं मांडवी पुलाचे उक्तावण करून राजकी लाव घेवपाचो खंय यत्न. ही आचारसंहिता लागू जावच्या आधी भारतीय जनता पक्ष जाय तितल्या बेगीन हेचे 3ऱ्या पुलाचे उद्घाटन करून जणू आकाश काबीज केल्या भाशेन जो यत्न चलयला तो हाणून पाडटलो काँग्रेस पार्टी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोगो पोट वेंचणुकेची तयारी करता. अध्यक्ष आदलो आमदार दीपकान शिरोड्या रावपाचें शिनाल दिला. शिरोडेच्या मोगो कार्यकर्त्यांची खंय ताणें थंय पोट वेंचणुकेक रावचो म्हूण मागणी. फुडल्या 4-5 दिसांत कितें तें थारतलें म्हूण दीपक मडगांवां नावेले मोगोच्या वावराचो नियाळ घेवंक गेल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. शिरोड्या आनी मांद्र्या एप्रील मेरेन पोट वेंचणूक जावपाची आसा. बाय इलेक्शन डिक्लेअर जाता म्हण आयकल्लें शिरोडा आनी मांद्रे. थंय पक्षाची भुमिका ताचो विचारूय लोकांचो आसा की हांवें थंय उबो रावचो शिरोड्यात. त्याचेरूय विचार आमी हे 4-5 दिसांत करतले. काम वाडोवप त्या खातीर जी आमी समिती काडल्या नावेली मतदारसंघात त्या समिती बरोबर एक बैठक घेवप आनी तांकां मार्गदर्शन करून प्रत्येक बुथार आमी कशें काम करप ह्या विशयी चर्चा करपा खातीर आज हांगा येता. परवरे चालू आशिल्ल्या रणजी ट्रॉफी मॅचीन यजमान गोंयची परिस्थिती सामकीच डळमळीत जाल्या. टीम राजस्थानाक परत बॅटिंग करूंक लावूंक गोंयाक अजून 70 रन्स काडचे पडटले आनी तांच्यो फक्त 5 विकेटी उरल्यात. कॅप्टन सगूण कामतीचो गेमीच्या 3ऱ्या दिसा शेकडो चुकलो तर 96 रनाचेर आउट जालो. अंदूच्या रणजी ट्रॉफी सिजनान गोंयची कामगिरी सामकी बाद जाल्या. 7 5 मॅची ही टीम हरल्या आनी बुधवारा 6वी हार जावंक शकता. सध्या परवरे चालू आशिल्ल्या मॅचीन टीम राजस्थानान पुराय वर्चस्व दवरलां. अजून ते 70 रनांनी मुखार आसात. 4थ्या दिसा गोंयच्या उरिल्ल्या 5 विकेटींनी चमत्कार केल्यारूच गोंयाक मॅच साल्वार करूंक जातली. पूण हें सामकें अशक्यप्राय काम आसतलें. गोंयचे दुसरे इनिंगेंत कॅप्टन सगूण कामत बऱ्यापैकी सेट दिशिल्लो पूण तो 96चेर आउट जाल्ल्यान मॅच साल्वार करपाच्या हेताक धक्को बसला. दुसरे वटेन अमित वर्मा 84चेर नॉट आउट आसा. पूण येवपी बॅट्समॅना कडेन ताका कितलो सपोर्ट दिवप शक्य जातलें हो प्रश्न. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.